अशी एक गाडी येवपा कळ्ळें न्ही ते हितून आमचे भुरगे आमी लायले हांगासर कळ्ळें तुका लायले म्हणटकीर कितें आमच्या भुरग्यांक कळोन येयलें कितें आनी त्या टायमार ती गाडी मेळ्ळी जी हांगसरल्या मोल्या चॅक पोस्टा कडल्यान एक किलोमिटर वयर आसा थंयच्यान ती एक कोणाची प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा त्या प्रायवेट प्रॉपर्टी कडल्यान ती गाडी भितर येताली आनी त्या भितर आमचे भुरगे गांवचे भुरगे बचत दलाचे भुरगे कळ्ळें न्ही ते तांकां कळ्ळें आनी तेंच्यांनी ती गाडी धरली आनी तितून जे कोण आशिल्ले पळय ते 4 जाण कोण 5 जाण आशिल्ले कोण आशिल्ले पळय ते धांवले कळ्ळें तुका अशें आतां आमी धरलेली आसा गाडी कळ्ळें मुखार आतां कितें आसा पळय तो तपास पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय। जी गाडी धरल्या ती एक रिक्षा जावन आसा बारीक टेम्पो तितून हे सोल्टान माल वचोंक शकता काय तितून आनी गाडी इन्वॉल्व आसा आसूंक शकता। जवळ जवळ जे आमची भुरगीं जेन्ना हांगा आयिल्ले तेन्ना की 10 भुरगीं भायर पळोवन गेले अशें म्हणून आयकलां। भुरगे आशिल्ले भितर भुरगे आशिल्ले ते सगळे कोण आशिल्ले पळय ते धांवून गेले आनी बाकीचे कोण आशिल्ले पळय ते 2 जाण 3 जाण कोण हांगसर एक कोण प्रॉपर्टीचो कोण सांबाळटा कोण तरी एकटो आसा तो ताका सगळें खबर आसा आनी तो आतां ताका भितर दवरला म्हणल्यार तेजें आजुनूय कांय इन्व्हेस्टिगेशन जावना हेच्या मुखार पुलीस तपास करतले। भितर एक इन्वॉल्व कोण आसा तो अजुनूय आमकां कांय कळना पुलिसान सांगलां मुखार आमी करता म्हणून।